फाटी आमी पयले जे आशव्या हांगा आशव्या मेनली अंजुना आशव्या ह्या एरियेन एकट्यान PIL घातलेली की थंयसर जे इल्लीगल स्ट्रक्चर आसा ते इल्लीगल असल्या कारणान तेन्ना ही केस ही कोर्टान गेल्ली आनी हायकोर्टान हेजेर आर्ग्युमेंट जावन तेन्ना डिसिजन घेतलेले की ती इल्लीगल स्ट्रक्चर आहा जितकी आहा ती मोडून उडोवपाची। अशीच आमी ज्या म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर काल म्हापशा पयली जे इल्लीगल जे स्ट्रक्चर आसा ते म्युनिसिपालिटीन काल करसवाड्यार हांगा बुलडोज केले, तितून JCB घालून ती सगळी इल्लीगल जितकी आसा तितकी मोडून उडयली। आता स्वता हायकोर्टान ही तीन दखल घेतल्या, तेंच्यांनी स्वता एक सोमोटो ह्या स्ट्रक्चराचेर घेतला आनी सरकाराक सांगला जितकी बी जी गोंयान स्पेशली जी रोड सायडीन जे एनक्रोचमेंट केल्या ती शॉपां आसूं नाल्यार घर आसूं हेजी जी इल्लीगल असल्या कारणान कितली इल्लीगल आहा ती तेंकां सांग म्हटलें आनी हेजी हियरिंग ती 22 ऑक्टोबराक हे येता ते 22 ऑक्टोबराक आसतली। तेच्या पयलीं सरकाराक तेंच्यांनी सांगला हायकोर्टान अशें म्हटलां की अशें कितें चल्लां इल्लीगल स्ट्रक्चर जाल्यार तेजो उपाय दिवचो म्हणून। स्टुडंटा खातीर ओमकार फ्रार।